Hello, mic testing. 1, 2, 3. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Page 98, G3. Kristi lokaw nito, balkang pulong sutta, natalyag won, dobda, sorgiyunun, sutta. Tuye, 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 devon sorga paune. Tuye, 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 bagoy amchi aune. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां आमच्या क्रिस्ती आपोवण्यांचेर आमचे लक्ष ओडून घेता. क्रिस्त हांव ही पोरगोटणी आमी करूंक जाय हाचो उगडास आयचो सेवा धर्म आमकां कोत्ता. गोवाय जावंक आमकां आनी म्हाका आनी तुका जेजूची आज्ञा. जेजू येवचे आदीं आनी जेजूक घेवंक सोबार बऱ्या मोनाच्या मनशांनी प्रवाद्यांनी वेगवेगळ्या काळार पोरजेक गवायकी दिवन तयार केली. जेजू सोडवणदाराक घेवचे तयारेंत आसा तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक बरी आनी हुर्बेवंत गोवाय जावंक जाय. आयज पवित्र सभा ही जेजूची गोवायकी शिक्षणा उदेशी आख्ख्या मनशा कुळाक आनी केरीत भाशेन आमच्या भारतांत हो बरो वावर फुडें व्हरत आसा. तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमचें प्रवादीक कार्य शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक शिक्षकांक शिकप्यांक आनी बऱ्या देखणारांक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. वाट पेटोवचे आदीं मागणें. भावा भयणीनो, उजवाड काळोख नपयत कोत्ता, भिरांत पयस कोत्ता आनी कुशालकाय हाडटा. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजून आपल्या करण्या वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडलो, भिरांत पयस केली आनी कुशालकाय विस्तारली. तो जेजूक आमचे मोदें भोगुया आनी भक्तीपणान ही तिसरी वात आमी पेटोवया. हें कोत्तना जेजू कडल्यान ताचे कुशालकायेची ऊब आमकां मागुया.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजांच्या उमाळ्यांनी ओत्रेकून रावता. येदो वरतो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जोल्म सदां व्हडा संतोशान समोरबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. तांणी म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, फपसलोल्या काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुट्ट्यांक परतून नदो दिवंक, जुलुमांक संपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस आनी आमचे देवाचे जटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक तांणी म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सोबे कुशाळकायेन मुरगोटां आनी म्हजो आत्मो म्हजे देवा सोबे संतोशान बोल्ला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलेल्या एका नवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगारलोले एके हुकले भशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारुणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बेगीन बियांक किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वखाणीक किल्लून वयर सरशी करतलो. देवाचे उतर हें देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हजे तारका देवा सोबे मुरगोटा. म्हणया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हजे तारका देवा सोबे मुरगोटा. तांणी ल्हानवीक चाकोणीचे दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका केली वजापान, पवित्र वरचेत सदां वरचेत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हजे तारका देवा सोबे मुरगोटा. आपली भक्ती करतल्यांक ताय
आमचो देव पिणकेन काकलोक दया दाखयता आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मोनांत गोर्द दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा, म्हजे तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोद्रां वयले शेवटिता, ल्हानबिकांक तो माई मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार काळी करून पोत्तिता. जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा, म्हजे तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता अब्राहमाक आनी ताच्या 2 पुतांक दिल्लें उतर विश्वासी देव सांबाळटा. जबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा, म्हजे तारखा देवा सोबे मुरगोडटा. भाग्योंत पावलून तेसलोनिकांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, सदांच कुशाल रावात, तांबो नासतना मागणें करात, जाता तें जावं, सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केलें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दांबून दवरी नाकात, बाखणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घट सांबाळात. सगळे तरेचे वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूंक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूंक. तुमकां आपयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायल्या तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलो. ही जुआंवाची गवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय,
आनी तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, असो अरण्यांत एक ताळो बोब मागता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआंवान पोर्तिपाळ केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दिता, पूण तुमी वळखनाशिल्लो एकलो तुमचे मोदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाहनाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेतानियेंत जॉर्दानाचे पोलतोडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इस्रायल पोरजा वनवास संपोवन पोत्तून घरा पोत्तना तेन्ना व्हड दुकान बसता. जेरुसलेम शाराचें निसणटण जाल्लें. तांचें देव मंदीर मोडून पडलोलें आनी तांचीं शेतां बाटां पाड जाल्लीं. हाका लागून ती सगळींच फापसोल्ली, कैदीशी जाल्ली. कुरपेच्या वर्सा कैद्यांक सुटका फावो जातली. आमकां लेवीत शास्त्राच्या पुस्तकान 9:40 पळोवंक मेवता. हें आपल्याकूय बेगीनच फावो जातलें म्हूण ते आशेवन रावतालीं. सोडवंडार येतलो तेन्ना तो गरिबांक बरी खबर दितलो, फापसोल्लीं काळजां बरीं करतलो, कैद्यांक सुटका परगडटलो, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दितलो, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडयतलो आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस परगट करतलो. ही आनंद बरीत आनी कुशाल बरीत खबर इसायास प्रवादी लोकांक परगडटा तें आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा. देव तांच्या एकसूरपणांत आनी कश्टांनी तांकां लागींच आसा. ह्या वरवीं कुशालकायेच्या संदेशाचो तो गवाय जाता. जेजू येवचे आदीं असलेंच वातावरण पालिस्तानाक आसलें. ते रोमी सरकारा खाला जियेताले. बासायलोलो राजा येतलो आनी तांकांय सुटका फावो जातली म्हूण तीं आशेवन आसलीं. होच इसायास पुस्तकांतलो आवेस्वर विंचून काडून जेजून आपल्या वावराची परगटणी करता. हें आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवेस्वर 4:16-19 मेवता. इसायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें. आनी शेवटी हींच उतरां आपल्याक लावन आपल्या जिविताची आनी वावराची गवायकी दिता. हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटनाच पाळोवन आयलें. आदलो करार जेजूचे अस्मितायेची आनी ताच्या वावराची गवायकी दिता. आयच्या अंतरगितांत स्तोत्रकार मारीच्या तुस्त गितांचें वर्णन करता. थंयसर कशे तरेन आंकवार मारे देवाच्या वत्त्या कर्तृत्वांचे उक्तेपणी गवायकी दिता तें आमकां मेळटा. ती देवाची काकलूत, ओपुरबाय, मोग, सोत आनी नीत ह्या दैवीक गुणाची तोखणाय करता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपान तेसलोनिकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत सदांच कुशाल रावात, जाता तें जावं सदांच देवाक आर्गां दियात. हें आमकां तेसलोनिकाराच्या चिटींत पयले चिटींत अवेस्वर 5:16-18 मेवता. अशें म्हणून तो क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक सदांच कुशाल रावंक हुस्कायता. ही गवायकी न्हय फकत
उतरांनी पूण ताच्या वागणुकेन आमी पळयता. पावलूच्या कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरी चीट वाचल्यार ओवेस्वर 11 वोळ 23 आनी ताच्या उपरांत थंय ताचो पुरावो मेळटा. कितलेच फावटी बोंदकोण भोगली, हिशोब नासलेल्या जर्मनांचो मार घेतलो, 3 फावटी दांड्यांनी ताका बडयलो, 1 फावट ताका फातरायलो, 3 फावटी ताचें तारू मोडलें वो फुटलें, एकदां एक राती आनी आख्खो दीस सोमदिराच्या लारांचेर उरलो आनी हेर 6 तरेचे संकोश्ट ताणें सोंसले. तरी आसतना ताचें जिवीत आनंद भरीत आसलें. तशेंच आयच्या शुभवर्तमानांत उंटाचे लोवेंचे आंगावले न्हेसून आनी तोळ आनी रानवट मोव खावन त्यागीत जियेतेल्या जोआंव बाप्तिस्ताची खबर आमकां मेळटा. ह्या कोश्टां आनी आडकोळी मदें निराशी तो जायना, पूण आनंदान भरलेल्या काळजान आनी व्हडे हुर्बेन सोडवणदाराची वाट तयार करता. तूं कोण हो प्रश्न ताका कोत्ता तेन्ना तो इजायस प्रवादाच्या उतरांचो उगडास करून सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव म्हूण सांगून जेजूक येवकार दिवंक सोंपें कोत्ता. जोआंव बाप्तिस्त उजवाड न्हय आसलो, पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाहनाची वादी सोडूंक म्हाका फावो न्हय. जोआंव बाप्तिस्त एक अखोंड जेजूचो गोवाय म्हूण दिसून येता. भियेनासतना देवाच्या पुताच्या येण्याची गोवायकी तो आपल्या जिवितांतल्यान आनी आपल्या प्रवचनांतल्यान सगळे पोजेक पावयता. तर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कितें जावंक शकता मोगाच्या भाव भयणीनो? आयज आमी कुशालकायेचो आयतार म्हणजे गांवदेतचो आयतार पाळटाव. हाकाच लागून आमी तिसरे वाट पेटयले. जेजूच्या जल्माची कुशालकाय एके भाशेन आदी फुडेंच आमी अणभवता. जेजू दर मनशाक कुशालकाय दिवंक आयलो जाल्यार ताणें थोंट्यांक, कुड्ड्यांक, कोडकारांक आनी वेगवेगळे भाशेन काळजां फापसलोल्यांक ताणें बरी करून कुशालकाय वांटली. कुशालकायेन सोम्यांक गोवायकी दिवया. दर सुवातेर, दर घडये आनी दर एकल्याक अदीक करून समाजाचे देगेर आसलेल्यांक कुशालकायेचे निरोपी जावया. आनी तशेंच पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी हो कुशालकाय आमी दिवंक फावो. कित्याक आमच्या कुटुंबांत जेजू जियेता दर एका वांगड्या मदें. हें सोत आमी ओळखून घेवंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा, जेन्ना 2 वा 3 जाण म्हज्या नांवान एकठांय येता, मागणें कोत्ता, हांव हाजीर आसता. आनी हाकाच लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांक मागणें करूंक वा मागपाची गरज आसा दर एकल्या भावा भयणीक. जेजू भाशेन आमच्या जिवितांत आमी आमचे कुरीस व्हरूंक जाय. जेजू म्हणटा, जो म्हजो पाटलो करूंक सोदता तिणें आपले कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. जशें आमी पळयता दुसऱ्या वाचपांत वो सांत पावल म्हणटा कोरिंतकारांक, ताच्या जिवितांत खूब खोश्ट येता, त्रास येता, बोंडकोण येता, तरी तो जेजूक सोडिना, घोट दोत्ता, वेंग मारता. तशेंच आमच्याय जिवितांत जावंक जाय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी खोश्ट येता, त्रास येता, आनी तरी पूण आमी जेजूक सांगचें, जेजू म्हाका तुजी गरज आसा म्हज्या जिवितांत. हे प्रश्न, हो त्रास हांव तुज्या हातांत घालता. आनी तशेंच क्रिस्त म्हजे भितर जियेता हें वळखून घेवन आमी दुसऱ्या पासत मागपाची गरज. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां दर एकल्याक मागण्याची गरज. तर आयज ह्या मिसांत वांटो घेतना कुशालकायेचो आयतार आमी समारंभताना मागुया जेजूक की हो कुशालकाय जो जेजू आमकां दिता आमी भितरल्यान भितर अणभवूंक, हो कुशालकाय आमी आमचे भितर दवरचें न्हय, दुसऱ्यांक वांटूंक, आनी हो समाज जेजून दाखयलो तो रस्तो आमी आपणावन जेजूक मानता ते भाशेन हें जिवीत जिवंक आयज दर एकल्या पासत ही कृपा मागून घेवया.
आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेळ्ळो ताका निखिपिलो, तो मेले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेंतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या सुयाक बसला, थंय तान जिवेन आनी मेल्यांची मुंचुपेरी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवंपण, सासणाचे जिवी. आमेन. देवाच्या आदाराची आमकां गरज. ताचे गवाय आमी जावंक तोच आमकां गोठायेन बोत्ता. हे मनान दवरून थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, याज्ञीक आनी हेर मोटवाशी भावा भयणां जायतो बरो वावर शिक्षणाच्या मळार करतात आनी करीत आसात. सोबार अडचण्यांक फुडो करतना तांकां जायते कोश्ट भोगचे पडटात. तर तांकां बापाची कृपा ह्या वेळार मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मळार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणां फावो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. शिक्षकांनी आपलो वेळ, जाणवाय आनी उमेद शिक्षणीक मळार सदांच दिवंक तयार आसूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. नवी शिक्षणीक येवजण नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावूंक आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता. तेन्ना सगळ्या नागरिकांच्या फायद्याक आनी उदारपसणाक उपकारतल्यो येवजण्यो मानून हाडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्यांची जाणवाय तांकां मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिक्षण सगल्यांक पावोवंक आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही खातीं वावुरतात. ह्या खात्यांनी वावुरतल्या सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता.
हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तोल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परदेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 33, C60, C13. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमीतली सगळी फुलांनी पिकां, मोको तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उरूमेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, करून तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावंक एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, करून तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावंक एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजे मोरोन पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे भुगतण्यांक बक्षिता तशीच आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभोवतकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलाय,
तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 65 D34.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. पयलीं स्वतेर सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फादरींक, फादर जूड आनी फादर जस्टिनान हे मीस पेटयलेलें आसा. फादर जुडान आमकां प्रवचन केल्लें आसा, ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे हांगसर गायन केल्लें आसा, वाचपां केल्लीं आसा, बाकीचे तुमी मदत करतात हांगसर. आनी आमचे सांकिस्तांव सगल्या जाणांक देव बरें करून तुमकांय, तुमी हांगसर उडे भक्तीन आनी खुशालकायेन येतात. आमी तुमकां सांगलां आनी कळयलां पेपरांचेर की सायबाची कॅस्केट जातून कूड आसता, ती कूड काडून आतां आमी पोत्तून वयर दवरलेली आसा. जशे भाशेन उक्तावणी आसता, एक्सपोजिशन आसता, ते भाशेन तुमच्यान हांगसुद्दां ताका पळोवंक जाता. पूण लागशिल्ल्यान न्हय, सकलथान वयर म्हणून ते भाशेन ताका भायर दवरलेलो आसा. पूण कॅस्केट जे कास आसा ती आतां आमी दुरुस्त करूंक केल्ली आसा. 1638 ह्या वर्सा, 1638 इतलीं वर्सां जालीं, ताचेर कांय वावर करूंक नासलेलो. आतां तो वावर कोत्ता, कित्याक थोड्यो वस्तू पिड्यार जाल्ल्यो आसा. आतां तर आमी बरे भशेन करीत आनी 400 वर्सां ते तोखतली. ताका लागून खूब तोकस घेवन आतां हांगसरूच कोत्ता. भायर वचपाक आसलेली, भायर वचोंक दिवंक ना. ASI हांगसर कोत्ता, कॅमिकल ब्रांच देहरादून. हे तुमकां फकत म्हायती दिवपाक. आतां ताका 1-2 म्हयने लागतलेत सगळें साफ करपाक आनी बरे भशेन करपाक. एकदम सिस्टमॅटिकली कोत्ता ते आमी. मिसां आयज ह्या उपरांत 8 मीस आसा, 9:15 आनी 10:15. फुडल्या आयतारा दीस तेच भाशेन आसतली मिसां 7, 8, 9:15, 10:15. 10:15ची मीस सदांच इंग्लीश भाशेन. आतां म्हाका लोक विचारतालो क्रिस्मसाक कशें आसतलें. मोद्यानीर आमकां हांगसर मीस आसचें ना, पूण मागीर तर आमकां कळयत, बिशपा कडून आमकां ऑर्डर येत जाल्यार तेन्ना मागीर आमी रातचें मीस दवरतले. पूण आतां आमी दवरूंक ना. क्रिस्मसा दीस तेच भाशेन 7, 8, 9:15, 10:15 हे भाशेन दवरलेली आसा मिसां. तुमकां तर बुकींग करूंक जाय जाल्यार आतां स्टार्ट करूंक जाता तुमच्यान. बुकिंगाक नंबर तुमकां दिलेलो आसा 9075212942. तुमकां दुसऱ्या जाग्याचेर मेळटा. खूब जाणांक ती आतां म्हायती पडलेली आसा, ती कोत्तात. सांगेची आतां आमी मिसां दवरूंक ना, कित्याक दिसभर म्हण हितून लोकांक आमी उमांक घेता 9 ते 5 पर्यंत. जेन्ना हांगसर काजार आसतले तेन्ना आमी लोकांक म्हण हितून भितर घेना, कित्याक हांगसर खूब खेड जाता. आतां पर्यंत तशें दवरलेलें आसा. एक्सपेरिमेंट कोत्ता. चड लोक आसत जाल्यार म्हणजे ताका पळोवंक जाय जाल्यार मागीर ते सायडीन आमी बंदोबस्त कोत्तले हांव. पूण हांगसर तांकां आवाज नाका म्हणटच आमी ट्राय कोत्ता. 5 मीस दवरता आमी काजाराची. जांकां काजार जावंक जाय हांगसर, तांकां खूब खुशी आसा, तांकां आमी म्हण हितून फुडल्या आयतारा दीस एक काजार आसतलें. ताका लागून आमी 4 बंद कोत्तले आयताराची जेन्ना काजार आसता, म्हणजे भितर येवंक दिवचें ना लोकांक. आतां आनी एक म्हण धरात, आमी ते ASI ती गेट उक्ती करिनात, कित्याक तांचे कडेन कामगार ना म्हणून. आमचे वॉलंटियर्स आमकां कितले मदत करतात. 10 सान सगळो गोत ते हांगसर आसतात. आमी खूब तांचे पासत म्हण हितून बंदोबस्तूय कोत्ता. पूण तांचें काम एकदम बरें. पळय सकाळीं येतात, सांगे पर्यंत ते आसतात. आमचे सांकिस्तांवच न्हय, पूण ते आतां सगळे वावर करूंक जाय. तुमचे मदें मागीर कोणाकूय बरे भशेन हे भशेन वॉलंटियर्सींग करूंक जाय जाल्यार म्हाका नांव दिवंक जाता. म्हणटत आमच्यान हे भशेन लोकांची सेवा करूंक जाता आनी खरी भक्तीन ती सेवा करतात. आमकां बॅरिकेड्स करूंक जाय, कित्याक हांवें बॅरिकेड्स केल्ले तेन्ना सगळे
ठापटीप जाताले, लोक म्हणून हितून येतालो आनी वेतालो, कांयच म्हणून हितून त्रास नासताले. आतां बॅरिकेडी गव्हर्मेंटान आमकां दिल्ल्यो त्यो तेन्ना ते आतां वेल्या. थोड्यो बॅरिकेडी आमी त्या दिसांनी घेतलेल्यो, सदां वर्साच्या वर्सा आमी कितें तरी बंदोबस्त करता, ते आतां सगळे ना थंयसर. म्हणून म्हाका आतां हांवें म्हणलें आतां ते बंदोबस्त करूंक जाय, थोडी तरी मागीर कितें जाता तें पळोवया. पूण एक तरी म्हाका हांगसर बॅरिकेडींग करूंक जाय. शिस्तीन भितर आयलीं की ना मागीर देवासां आसता, ही अशें आयलीं की ना मागीर थंय देवासां आसना, सगळे जाणां उलयतात करतात. बरे भाशेन येवंक जाय हांगसर, एक अणभव घेवंक जाय. कित्याक सायबाचो अणभव घेतलो म्हणटच आमचें जीव उदीक आनी उदीक जेजूचेर आमी थिरावंक जाता. ताका लागून ती बॅरिकेड करतल्यान आमी ह्या दिसांनी. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस जातकूच कुमसाराक तुमच्यान येवंक जाता. आमी थंयसर बसतले हांव, तर कुमसाराक तुमच्यान येवंक जाता. देव बरें करूं सगल्यांक. उबी रावया. बागीन फ्रांसीस शावेराक मागणें. बागीन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. G14, page 104. Yeah.